जो रस्तो बांदपाचो कोण तरी थंय ट्राय करतालो ताजेर आमी कंप्लेन केल्या ते स्टॉप केला आणि ट्रेसपास करचे न्हय म्हणून थंय बोर्डूय मारला. जी इन्क्वायरी पोलिसान करपाक जाय ती पोलीस डिपार्टमेंट इन्क्वायरी करता. ती इन्क्वायरी आमी वचून थंय दादागिरी करूं शकना हें मातशें आमदारान लक्षांत घेवचें. कारण पोलिसे FIR फायल केल्ली आसा, पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आणि पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू कंप्लीट जाल्या नंतर ताजेर एक्शन घेवपाची स्पीकर सर इन्सिडंट जाता आख्खे गोंयभरान कितले हावसिंग बोर्डान असले इन्सिडंट नोंद जाल्ले आसा. हावसिंग बोर्ड प्रॉपर्टीन कितले आख्खे गोंयभरान हो पयलो मात सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा, मिनिस्टरान आन्सर करचो. मातशें ताणें गोंयभर जर खंयी अशे प्रॉब्लेम जाल्या आनी ते टेबल करचे हो एक प्रश्न. आमी प्रत्येक गोष्टीन जे कोण ट्रेसपास करता कितें करता ताजेर पोलीस कंप्लेन फायल करता. FIR फायल केल्या नंतर फुडल्यो गोष्टी जाता आणि पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या नंतर तांणी एक्शन घेवपाची आसता आणि त्या प्रमाणे कलेक्टर एक्शन घेतलो. स्पीकर सर हो जो बोर्ड आसा हो ट्रेस पासाचा बोर्ड जेई आसलो हावसिंग बोर्डाचो जेईन हो ट्रेस पास केला म्हणून बोर्ड पुलीस स्टेशनात दिवंक ना. हो हांवें दिला म्हटल्यार हावसिंग बोर्डाचें कितें सेटिंग चालू आसा म्हटल्यार आख्खो गोंयकारांचो जागो आसा हावसिंग बोर्डाचो. हांगाच न्हू सगळे कडेन चालू आसतले. कशें लुटमार करपाचें कशें स्कॅम करपाचें हें सगळें हांकां खबर आसा. जेई जेन्ना हांव फोन मारता ते फोन घेवपाक रेडी ना. चल्ला कितें कोणीय रस्तो बांदतलो हावसिंग बोर्डाचे आनी तो म्हणटा नो लॉस म्हणटा. रिप्लाय दिल्ली आसा नो लॉस म्हणून. हावसिंग बोर्डाचे भितूर कोण येता. हांव सीडी स्पीकर सर हांव उलयतां खबर ना पूण आमदारान चड हातवारे करचे न्हय. कारण हे सभागृह आसा सगळे भुरगे पळयता. डिसेन्सी दवरून उलोवचें. पोलीस कंप्लेन ताचेर जाल्या पुलीस इज एक्टींग ऑन इट. आमी थंय कितें केल्लें ना. पोलीस रिपोर्ट आयल्या नंतर पोलीस इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आयल्या नंतर कलेक्टराक सांगतले आमी योग्य एक्शन घेतले.